Palm Beach, A36, page 20. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी खरेंच खुशाल खारोन हे तालिगांवचे पवित्र सोबेन जीव कसो आयला, कारण जायती आमची जिवाळ तरणाटी तरेकवार गुणांनी बोललोली हांगासर ह्या मिसाच्या भेटेन उक्तावणेच्या मिसाक एकठांय जाल्यात आनी तुमकां सगळ्यांक पळोवन आमी खरेंच संतोसता. जाल्यार आयच्या दिसा हो दीस खेरीत करूंक आमच्या मुखार आसा येजमान फादर ब्लेजाची ओळख करून दिवंक. तो डिवायसीचो डिरेक्टर कसो वावरता आनी निकतोच कांय दीस फाटीं ताका वेस्टर्न रिजन हाचोय डायरेक्टर केला. म्हणटोच ताळयो मारून ताका आमी येवकार दिवया. आनी कांयची मिसाची भेट तो आमचे पासत आमच्या तरणाट्यां पासत भेटयतलो.
म्हणटच ताच्या वावराचेरूय देवाचो उपोट आशिर्वाद मागता आसतना हे पवित्र मिसाचे बलिदानाक तयार जावया. आयचे मिसाचे इतिहास हांव भेटयता आमी आमच्या सगळ्या गांवच्या तरणाट्यां पासत. तेच परी मागूंक लायला आपल्या वाडदिसा समयार लुईस झेवियर दा कॉस्ता गोम्स. तुमची इतिहासावां ह्या मिसांत देवाक आमी उबारतले. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी आमची काळजां मनां तयार करुया. आयज खेरीत भाशेन आमी तरणाट्यां पासत मागता. उदीक करून ही तरणाटीं आमचो फुडार न्हू पूण आयज दे आर प्रेझंट नॉट आर फ्युचर. तांचे पासत हे मिसाचे भेटेन खेरीत भाशेन मागुया. तालिगांवची आमची जितलीं भुरगीं आसात तरणाटीं आसात तांचो फुडार बरो जावं. तशेंच आयज जायतीं आपली परिक्षा दितात, नीट एग्जाम दितात, तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाल इश्टानो, जुवांवांच्या शुभ वर्तमानान 15वो आवेसूर 4थी वळींतले जेजूच्या आमंत्रणा खातीर आमी आयज एकठांय जाल्या. मोजे सोवे रावात. हो संवसार आमकां सदांच सोडसोडीत धांवपाक आनी जायत्यो वस्तू करपाक हुस्कायता. पूण क्रिस्त आमकां ताचे उरफाटें करपाक आपयता. राव, विसव घे आनी ताच्या मोगांत रिगून राव. हो विशय फकत एक उद्गार न्हय पूण तो आमच्या तरणाट्याच्या जोम्याची मुखेल शिकवण. जशें एक फांटो वाली शिवाय जिवो रावूं शकना तशेंच आमचो वतमो क्रिस्ता विणे जिवे रावूंक शकना म्हूण आमी मानून घेता. आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांनी आपलें नांव पानाचेर बरोवन ती दाखवेलीच्या झाडाक लायल्यांत. हें आमी सगळ्यांनी पळयलां. तरणाट्यांनी आपलें जिवीत जेजूंत रिगोवन दवरूंक आनी तांचे पवित्र सोबेच्या वावरांत आपली सेवा दिवंक खोशी दाखयल्या. आयज ह्या आमच्या तालिगांवची फिरगोज तरणाट्याच्या जोम्याची सुरवातेची मिसाची भेट समारंभूंक आमी एकठांय जाताना आमच्या डायोसिजन यूथ सेंटर आनी आमच्या गोंयचे धर्म प्रांतीक तरणाट्याच्या प्रेशिटाये पासत मागताना आनीक जायत्या तरणाट्याची काळजां ह्या देवीक इश्टागोटीच्या मोगान उक्तीं जावं दी. ही मिसाची भेट जावं दी आमच्या भावार्थ्याची माती. ताच्या वरवीं आमी सगळीं जेजूचे कृपेन वाडूंक, फुलूंक आनी सासणांक तोखता तसली फळां दिवूंक पावूंक आमी ताचे सोवे रिगून रावया. आमचें जिवीत जियेताना जायते फावटी आमी विसरल्यान आमी जेजूक चिटकून रावूंक जाय. ताच्या मोगांत आमी रिगून रावूंक जाय. ह्या आनी हेर चुकी बसत देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. सुकलोले फांटे. सोम्या जेजू तूं दाखवेल आनी आमी फांटे. तरी पूण आमी आमच्या स्वताच्या बोलार पातयेवून जिवपाक प्रयत्न करता. ह्या सुकलोल्या फांट्या भाशेन आमी तुजे मुखार हाजीर जाल्या. जेन्ना आमी तुजे सोवे रिगून रावूंक फाटीं सोदता तेन्ना आमच्या जिविताची दुर्दशा जाता.
आमचे मागणे अर्थ नासलोले पोरी जाला आनी आमची काळजां धारून करून तुजी कृपा नाकारल्या. तुजो मोग सोडून आमी स्वताचे पातयेवून देखून आमकां बोगस. आमी चुकल्या. Moima deva hakun sorgi. Ani shanti borea monacha munsha samsari. Sorve spora deva sorgi charaya. Sorpur vedante baba. Ami duka. Ami tuci stuti cortau, ami tuca namaskar cortau, ami tuca moi matitau, tu chador moi boba paso, ami tuca din basta. Sonit Buddha Jesu Christa Somyam Deva Deva Chichiri Baba Cha Buddha Tu samsarache Bapkatlai amchi kabutko Tu samsarache bapkatlai amchi magre aikunge Tu bapacha usmya Pomiratnya sagati Deva Bapa ce moi be Jesu Christa Et laus tu pomi Et laus tu somi Et laus tu pomorto प्रार्थुया. खेरीत भाशेन पावसा पासत मागुया. आमचें गोंय सुकलां. लोकांक पावशें उदक ना जालां. आमचो देश आनी आमचें गोंय पावसा खातीर मागता. वेगवेगळ्या गांवांनी सांत अंतोनीक फुडें घालून सायबिणीक फुडें घालून मागतात.
आमी मागुया. उदीक करून बागेवन जुजे वाजक जाणें कॅन्डी शारान देवा लागीं मागून पावस मागोवन घेतलो. आमी बागेवन जुजे वाजक मुखार घालुया. आमी गेल्याचे मजतीन आमकांय पावस फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. सर्वेस्परा तुज्या मोगाचे तीर बुन्यादीर तूं सांबाळटाय तांकां तुजी मोजत केन्नाच उणी करिनाय. देखून सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुज्या पवित्र नांवाची स्तुती करूंक आमकां निर्मी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरेमियासान म्हणलें, सगळेच वाटांनी आकांत अशें म्हणून जायते जाणांनी म्हजे मस्कऱ्यो करता तें हांव आयकतां. ताका लावन दियात, ताका लावन दियात. म्हजे इश्ट कशें चलता तेंच म्हज्या घरांत पळोवंक रावंक लागले. घोडयेक तो फासान पडून फटवतलो. उपरांत आमी ताका जिखतले आनी ताचो सूद घेतले. पूण एका बोलवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सांगाता आसा. म्हजे दुस्मानाचेर हांव जोयत व्हरतलो आनी ते सोकला पडटले. पूण हारवल्या म्हूण ते लोजेन बोरल्यात. केदीत लॉज सोदां तगपाची विसरू नजो तसली. पूण तूं दोलबाराच्या सोरेस्परा सोगल्यांक निती तापसून काडटा. अंतस्कराचो आनी काळजाचो तूं थाव घेता. तर ताचो सूद तूं घेतलोय तें म्हाका पडूंक दी, कित्याक हांव म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडटा. सोरेस्पराक गायनां करात, सर्वेस्पराची वाखाणी करात, कित्याक ताणें नोशांत मनशाची हातांतलो गरिबाचो आत्मो वाटायलो. सोरेस्पराचें उतर. देवाचे वळखकार, आमचो जबाब हे पोरी गांवांत जातलो. तुज्या वळा मोगान म्हाका देवा, म्हाका आयक देवा. हे आमी स्रोत हे पोरी गावया. तुझ्या वळा मोगान म्हाका आयक देवा, म्हाका आयक देवा. आनीक पावटी गावया. तुझ्या वळा मोगान म्हाका आयक देवा, म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव केप्तान सोंसता. तुजेच पासत लॉस भोगता देवा. देखूनच जालाम हांव म्हज्या भावा भयणी मोदें पोरको. म्हजे खाशे आवयच्या भुरग्यांक जालाम परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केन्नाच ताच्यो केदन्यो म्हजेर पडटा. जबाब. तुझ्या वळा मोगान म्हाका आयक देवा, म्हाका आयक देवा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता. सर्वेस्परा, तुजे व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाल आनी दोळाल काळजाचो. तर म्हाका जाप दी. म्हजेर घाल तुजी कोलवाची नदर. जबाब. तुझ्या वळा मोगान म्हाका आयक देवा, म्हाका आयक देवा. हें पळोवन कालते मनीस संतोसतले. देवाक सोडतल्यांची काळजां
आनंदान जेवतली, कित्याक सरस्परा आयकता दुर्बलाची मागणी. शाकलीन आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. स्वर्ग आनी संवसार ताका वाकणूंक, तशेंच दर्या आनी तातूंतले फिरता त्यो सौर रोचना. जबाब: तुझ्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा, म्हाका आयक देवा. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचो. बाबा भयणीनो, एका मनशा उद्देशी पातक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण. आनी अशें मरण सगल्या मनशा कुलाक लागलें, कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें. देवान समूत दिवचे आदीं जायतो काल पयलीं पातक संवसारांत आसलें. समूर्त नासली म्हणटच समूर्त मोडपाचो कोणाकूच गुन्यांव नासलो. पूण समूर्त मोडपाचो गुन्यांव आदामा परी तांकां आसोना जावनूय, तरी आसतना आदामा थावन मोयजेसा पर्यान मरण सोमेस्तांचेर रात चलयतालें. आदाम म्हणल्यार येवचो आसलो ताची पूर्व खुणा जावन आसलो. पूण तांच्या गुन्यांवा परस सांगोन वचो तितली व्हड देवाची काकलूत जाली. एका मनशाच्या गुन्यांवा इतलीं मनशांक मरोंक पावलीं जाल्यार ताच्या वन चड खरें तें हें. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा, फुक्याची सुबाम देणी कशी सांगोन वचो तितलीं मनशांक पावलीं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे उडोवकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं गोवाय दितलो आनी तुमी म्हाका गोवाय दितल्यात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. Mateva pormone शुवर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, मनशांक भिवू नाकात. तर आतां धांपलोलें आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. तशेंच आतां कितें गुपीत आसा तितलें हेरांक कळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगतां तें तुमी दिसा उजवाडार सांगात. कानान फुतफुतलोलें तुमी आयकलां तें पाठसार तावन परगट करात. कुडीचो जीव काडटा तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक हेमकोणांक नास करूंक तांक आसा, ताका उदीक भियेयात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलेले आसात, म्हणटूच तुमी भिवू नाकात. शेरकांच्या भिरयां परस तुमी उदीक व्हरतीं. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां हुजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण हांव स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय परगडटलों. पूण मनशां हुजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों.
सोम्याचें शुवर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता म्हज्या मोगाच्या तरणाट्यानो आनी प्रितीच्या भयणी भावानो, आयचो सेवा धर्म आमकां सांगता म्हजें सवें रिगून रावात, अबायड इन मी. आनी आयची वाचपां आमकां सांगता डू नॉट फियर, डू नॉट वरी. आमी आमचें जिवीत कित्याचेर आदारून चलता? ऑन वॉट डू वी बेज आर लायफ? एक वस्तोरी खंय प्रवास करताली आनी तिका रोमाक वचोंक जाय आसलें. इट वॉज अ ड्रीम टू गो टू रोम, फ्रॉम न्यूयॉर्क टू रोम. आनी आपल्या लागीं जाता ते भाशेन सेविंग्स करून पयशे एकठांय करून फायनली ती फ्लायट, फर्स्ट टायम फ्लायट घेता. आनी फ्लायटाचेर सावन ती फ्रॉम न्यूयॉर्क टू रोम वयताली, इटली. आनी थंय वचूंक जाय ती तयारी तिणें केल्ली. शी वॉज अ व्हेरी डिवावट लेडी, भावार्थी वस्तोरी. आनी प्लेनार बसल्या उपरांत बरीच भियेली. आनी तिच्या फाटल्यान 3-4 बिस्प साहेब बसलोले. 4 जाण बिस्प साहेब तिच्या फाटल्या सिटांचेर बसलोले. आनी प्लेन टेक ऑफ कोत्ताच ती सारकी भियोवपाक लागली आनी दोळे बंद करीत मागणें करीत रावली. आनी जेन्ना तिणें आपले दोळे उगडले आनी जनेलांतल्यान भायर पळयलें, प्लेनाचें एक इंजिनूच उसळोन गेलें. आनी ती व्हडल्यान बोवाड मारपाक लागली, आतां आपूण मोत्ता, आतां आपूण मोत्ता, आय एम गोईंग टू डाय, आय एम गोईंग टू डाय. असल्या वेळार मागीर एर होस्टस येता आनी तेन्नाच कॅप्टन अनाउन्समेंट मारता, वी आर गोईंग टू रिटर्न बॅक टू न्यूयॉर्क एंड इट वील बी सेफ बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी 3 इंजिन्स वीच कॅन टेक अस बॅक. सो डू नॉट वरी, डू नॉट वरी, डू नॉट फियर म्हणटा. आनी हे हॉस्टस येवन ती बायल बोवाड मारीत आहा म्हूण तिका सांगता, मॅम डोंट वरी, सी वी हॅव गॉड विथ अस. ऑल्दो 1 engine out of 4 have failed, we have 3 engines, but you have 4 bishops behind you. आनी ती बायल त्या वक्तार म्हणटा, I'd rather prefer 4 engines and 3 bishops than 3 engines and 4 bishops. भिरांत तिच्या काळजान इतली आसली की मागीर देव आनी खंयच लागोना. आमचो भावार्थ आमी कित्याचेर आदारलेलो आसा? ऑन वॉट हॅव वी बेस्ड आवर फेथ? आयचें सेवाधर्म, आयची लिटर्जी आमकां तें सांगता, अबायड इन मी एंड आय इन यू. म्हजे सोमें रिगून रावात. कित्याक तुमी तर म्हजे सोमें रिगून रावना जाल्यार तुमच्यान जिवोंक जावचें ना. यू वोंट बी एबल टू लिव एंड यू वोंट बी एबल टू बेर फ्रूट. तुमी फळां दिवंक पावची ना. आतां वॉट इज द मिनींग ऑफ टू लिव? आमी आमचें जिवीत जियेता, वी आर अलायव. बट जेन्ना आमच्या जिवितांत जेजू आसता, वी वील बी एबल टू लिव दॅट लायफ. नॉट जस्ट स्टे अलायव बट लिव दॅट लायफ. आनी आमी हें जिवीत जियेता पळय तेन्ना तें जिवीत बेश्टें न्हू, जिवंक जाय म्हणा ह्या संवसारान आहा म्हूण हांव ते भाशेन न्हू. पूण जेन्ना हांव जेजू सोबें रिगून रावतां तेन्ना म्हज्या कोरण्या वरवीं, म्हज्या जिविता वरवीं माय लायफ बेर्स फ्रूट ऑफ गूड वर्क्स. बऱ्या कोरण्याची आमी फळां दुसऱ्यांक दिवंक पावतल्या. वी वील बी एबल टू बी फ्रुटफूल फॉर क्रायस्ट. आनी आयची वाचपां आमकां कितें सांगता? डू नॉट फियर, भियो नाकात. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयचें पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्याचें. थिंगा कितें सांगता? जेरेमियास प्रवादी आपूण जंय वेचो आसा थंय आपणाक केडण्यो आसतल्यो, देर वील बी लॉट ऑफ ऑपोजिशन. असल्या वेळार जेरेमियास प्रवादी उगडास करता, देव म्हज्या सांगाता आसा. आनी देवूय ताका उगडास करता, डू नॉट फियर फॉर आय एम वीथ यू. आयचो जबाबूय आमकां तेंच सांगता, म्हज्या मोगान रावात. माय लव
वील बी देर विथ यू. आयचे दुसरे वाचपानूय आमकां तोच संदेश मेळटा. जूंय तुमी वेतोल्यात थंय हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. आनी आयचे शुभ वर्तमानान जेजू तेंच म्हणटा, हांव तुमकां पाठयतां. जें लिपलोलें आसा तें पाठसासान पोरगोड जातोलें, पूण भियो नाकात. डू नॉट फियर. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमी भियोना जावपाक कितें करूंक गरज? वो आमचें जिवीत जेजू सगळें रिगून रावतलें जाल्यार आमी कितें करूंक गरज? डू नॉट फियर हीं उतरां आमकां पवित्र पुस्तकान 365 टायम्स मेळटा. 365 टायम्स म्हणजे आमच्यान सोजमूंक जाता दर एक दिसाक देव आमकां सांगता, डू नॉट फियर. आयचो दीस डू नॉट फियर. ऑफ वॉट? प्रॉब्लम्स येवचे ना म्हूण न्हू, प्रॉब्लम्स आसतलेच, कोश्ट त्रास आसतलेच. देर वील बी डिफिकल्टीज, बट आय एम विथ यू. आनी ताका लागून यू हॅव टू अबायड इन मी. तुवें म्हजें सवें रिगून रावूंक जाय. आनी खेरीत भाशेन तरणाट्याक हांव म्हणूंक सोदतां, हाव वील यू अबायड इन क्रायस्ट? तुमी जेजू सवें कशे भाशेन रिगून रावतल्यात? द वर्ड ऑफ गॉड. एकूच सजेशन, द वर्ड ऑफ गॉड. होल्ड ऑन टू द वर्ड ऑफ गॉड. दर एकल्याक तुमकां यू शूड हॅव एटलिस्ट वन कोटेशन which is your favorite and which you will always remember. जायते फावटी म्हजी तरणाटी आसता, माय फ्रेंड्स, माय यूथ, दे टेल मी, फादर दीस कोटेशन इज माय फेवरेट. आनी एकटो टॅटू काडला आनी सांगता, फादर दीस इज माय फेवरेट फ्रॉम फिलिपिन्स. फॉर एवरीथींग इज पॉसिबल इन क्रायस्ट. दर एकल्याक आमकां आमचें कोटेशन आसपाक जाय. इफ यू आस्क मी, इवन आय हॅव माय फेवरेट कोटेशन. Matthew 11:29. Jesus tells, I am meek and humble of heart. Learn from me. And each day, as a priest, I am learning from him how to be more and more like Christ. I cannot be perfect. I cannot be a best priest. I cannot be a perfect priest. I have my weaknesses. But this quotation reminds me that I have to learn from him. And I'll always do that till the last breath of my life. What is your favorite quotation? If you do not have yet, take up one. Your favorite quotation. And that will help you to abide in Christ. And that will tell you not to fear. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमकांय each one should have one word of God that is close to you. तुमकां तें देवाचें उतर लागशिल्लें आसूंक जाय, तुमच्या तोंडारूच आसूंक जाय. This is my favorite quotation from the Bible. आनी तें तुमकां आदार जातोलें. हेंच करूंक आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया आनी अदीक करून आमच्या तालिगांवच्या तरणाट्यां बसवत मागुया. हांवें जायतीं जाणां मुखार बसल्यात आनी तुमी फाटीं बसल्यात. कित्याक? तुमी तांचेर नदर घालूंक आनी तांचे पासत मागूंक. यू हॅव टू प्रे ओवर देम सो दॅट दे मे ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू द चर्च. दे मे ऑलवेज बी रुटीड इन क्रायस्ट. ती सदांच जेजूच्या मोगान रावूंक आनी तुमची ही तालिगांवची पवित्र सभा जेजूच्या मोगान वाडूंक आनी अदीक अदीक जिवाळ जावंक आनी जायती बऱ्या कोरण्याची फळां दिवंक. तो जेजू जो ह्या आल्तारार येता तोच तुमकां आदार जातलो. त्याच जेजू लागीं मागात. अदीक करून तरणाट्यांनी तुमी मागात. ह्या जेजू लागीं तुमचें जिवीत जेजूच्या मोगान रिगूंक आनी अदीक फळां तुमी जावंक.
उबी रावया आणि आमचो बाबार्थ आमी उच्चारून म्हणया. सोत मानता देवाक पदवीदार बाबा सरकारान विघ्निक्षार असणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पिता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या कुर्वी सांगलो आपार मरेताय सांगलो पोंशला ताका न्हय कोसोसे ताका कुसार जोडलो तो मेलो ताका निकिपिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यातलो जिवंत जालो स्वर्गात चढलो सोर पवित्र देव बाबाच्या उजव्याक बसला. करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतात पातकांचें भोगसणे कुडीचें पुनर्जीवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो कांय गरजो तरणाट्यांच्या वरवीं बापाक उबारुया. हांव दाक वेल तुमी फाटेप पाप साहेब लिओ कार्दियाल बिस्प यादनीक आनी सगळ्या म्हत्वाच्या पासत मागुया. तांणी आपले जिवीत क्रिस्ता सवे रिगोवन मागण्यांतल्या तशेंच सेवे चाकरेन आपले जिवीत देखून करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. आमच्या गोंय राजाचे आनी आमच्या देशाचे राजकीय फुडाऱ्यान पासत मागता. तांणी देवाच्या मार्गदर्शनाची गरज वळखून दुबल्यांची उदरगत करपी आनी शांती वाडोवपी कायदे तयार केल्यार पुरो म्हूण देवाचो आदार तांकां मागुया. म्हज्या मोगान रावात. आमच्या फिरगोजेच्या कुटुंबा पासत मागुया. तांचीं घरां जेजूच्या आसण्यान भरूंक आनी एकामेकाक सोंसणीकायेन तशेंच बोगसण्यान जिवूंक पावूंक म्हूण बापाची कृपा मागुया. तुमकां जाय तें मागात आनी तें तुमकां घडटलें. फिरगोजेन वावुरतेल्या तरणाट्या पासत तशेंच फिरगोजेतान पयस गेलेल्या तरणाट्या पासत मागुया. ह्या संवसाराच्या बावाला मदें जेजू असल्या तरणाट्यांक ओडून दवरूंक तशेंच तांच्या उतरान आमची खोरी वळख आनी आमच्या जिविताचो हेतू सोदून काडपाक आदार दी म्हूण आमी मागुया. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. हांगा हाजीर आसलेल्या सगल्या पासत मागुया. ह्या मिसाच्या भेटेन सांगाता वांटो घेवन क्रिस्ताच्या मोगान आमी वाडून खुशालकायेचो आनी शांतीचो समाज बांदूंक कृपा मागुया. भोव दयाळ बापा, ह्या तरणाट्यांनी उबारलेली खालती मागणी तूं दोयीन आयक म्हूण तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जिव्या झाडाची रोपी उंडो आनी सोरो
सुम्या जेजू ह्या अल्तारार आमी उंडो आनी सोरो हाडटाना ताच्या सांगाता आमी ही जिवाळ झाडाची रोपी भेटयता जी आमच्या फिरगोजेच्या तोंडाट्याचे तुजे सोवे रिगून रावपाची आनी तुज्या मोगान वाडपाची खोशी दाखयता जशें हे दाना तुजी कूड आनी रगत जाता तशेंच आमचें जिवीत तुजे कुरपेन गोठ रिगून दवर आमचो वावर आनी आमचो विसो तुजे मोगान तीर दवरूंक आमकां आख्ख्या संवसाराक न्हीद आनी शांती शिपडावंक फावो कोत्ताना ही दानां तुका आमी भेटयता भेटोवनेक आमी गायन गावया तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार C307 पान 40 C37 पेज 44 म्हज्या भयणी भावानो हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा फारीकपणाचो आनी वाकाडणेचो आमचो योद्न प्रसन्न जावन मानून घे ह्या वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध जावं आनी आमच्या काळजाची भोक्ती तुका मानता तसली कोर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्परात हाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयर अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोर काळ्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा सवेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या बापाशी स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून सर्व देवदूतां आनी सांता भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता
सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उकडासाक करात. भावार्थाचो घोट. सोम्या तुझे मरण आमी सोमरुका आनी तूं परतिसो तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सटवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे परी तुमी चिरवीस थारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलोतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखावणाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची अदी करून तालिगांवच्या तरणाट्यांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागेवंत आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, बागेवंत झुजे तिचो पोती, बागेवंत दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनांच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयले मागणे भावार्थान उचारून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेण पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशेन उतरकतले आमकां
तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवोर्ती बोधवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. कोमियांच्या वेळार आमी गायन गावया. जेजू दाखवेला आमी फाटे D14 पान 50 आनी 4 D14 पेज 54. Gesù da quel avivate, da giaci manamicini, da quella lia mocia papa, di samarta mae moga, o di colmo, orciamona, fate meta voce mapa. Glory, Father.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा पवित्र कुडी रोगताच्या ओमोळीक जेवणान तुवें आमकां नवो जीव दिलाय. परतून परतून ह्या जेवणान भोगतीन वांटो घेतोल्या आमकां तुज्या दोळ्यायेन आनी खात्रेन सोडवून बगूंक फावय म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसुया. मोगाच्या भयणी भावानो, आयचे दिसा हो हे मिसाचे बलिदान आमचे पासत अदी करून आमच्या तरणाट्या पासत भेटयला फादर ब्लेज लोबो तांकां तशेंच ताच्या सांगाता जी टीम आसा ती हांगासर आसात तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयचो सेवा धर्म सांबाळ्ळा आमच्या तरणाट्यांनी आनी म्हाका खबर आसा त्या प्रमाणे जायते जाणांनी पयले फावटी हांगा फुडें येवन जावं वाचपाक केल्यात. तांकां म्हाका दिसता शाबासकी दिल्यार बरी मोठ्यान तांकां थाळयो मारच्यो. तरणाट्यानो, ह्यो थाळयो सगल्यो तुमकां, कारण एकूच फावटी न्हय, परत परत हांगासर येवन जावं देवाचें उतर वाचून वो सेवा धर्मांत वांटो घेवन हे परी तुमचें जिवीत अदीक जिवाड करूंक आनी आमकांय सेवा धर्मांत आदार करूंक तुमी परत परत येवचें. ओके, म्हणटच ह्यो थाळयो सगल्यो तुमकां तुमच्या पासत. म्हणटच तुमी येवन हांगासर वाचले म्हण तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आख्खी लिटर्जी बरे तरेन जाली सुरवातेक ते शेवट पर्यंत. आनी एक म्हण आमच्या तरणाट्यांक शाबासकी, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालां 92,790. वेनसडे कलेक्शन 10,630. गेल्या आयतारा सेकंड कलेक्शन काडलोलें 42,350. नोमोशींत कोपेलान 21,500 आनी खेरांत कोपेलान 1,300. आज दोतोनीच्या भुरग्यांच्या आवयक बापायक जमात आसतली सकाळीं 9:15 मिसा उपरांत फर्स्ट फ्लोर हॉलांत. तुमी सगल्यांनी येवचें म्हूण मागता. जी आवय बापूय तुमची भुरगीं दोतोनीक आसतात तांणी. आज SSVP मेंबर भायर दारार आसतलीं, तांकां तुमचो आदार दिवन उदारपणी तांकां दिवचें म्हूण मागता, कारण तें गरिबांक आदाराचें जाता. जुनाचे 22 म्हणजे फाल्यां यादनीक जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक कुमिन्यांव दिवन येतले. माचादाले मोरोड, युजेन्यो, मुलातीन, नायराले आनी खेरांत तुमी तयार रावची म्हूण मागता. तेच परी जुनाचे 27 सोनवार दीस पायल्या मोरोड, आमाराल, दुर्गावाडी, कार्दोजवान, गाडी बोंडये आनी दोंद्रे. जुनाचे 22 फाल्यां भावार्थाचे आकर्शकाची मुळावी आखाडणी सांजे 6 वाजता ते 8:30 वाजता. जुनाचे 26 मीस सांजे 6 वाजता उपरांत प्रेज एंड वर्शीप, एडोरेशन एंड लेईंग ऑफ हँड्स आसतलें. तुमी तातूंत वांटो घेवचो म्हूण आमी मागता. फुडल्या आयताराक जुनाचे 28 ऑल्टर सर्वस हांचे उक्तावणेचे मीस सकाळीं 9:15 वाजता. फुडल्या सोनवाराक आयतारा दीस 27 आनी 28 आमच्या फिरगोचेन फादर आलेक्स डिसोजा चिंचोणेचो पादविकार आनी फादर सुकूर रिबेलो आमचो पयलो गेला तो एसिस्टंट, तांच्या फिरगोचेंत कोपेलाचो आनी प्रेस्ट रेजिडन्स बांदपाक आदार मागूंक ते येतले. म्हणटच तुमी उदार मनाची भाव भयणां म्हणटच फुडल्या फावटी तांकां उदार मनां तुमी दिवचें, हें तुमचें उदारपण चालूच दवरचें म्हूण मागता. फुडल्या आयताराक सिनियर सिटिजन्स घडोवन हाडटात. सिनियर्स हॅव टॅलंट एन इवनिंग ऑफ सॉंग्स एंड पोएट्री सांजे 6:30 वाजता हॉलांत. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. फुडल्या आयताराक डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ पल्स पोलियो रावंड फॉर चिल्ड्रन्स 0 to 5 years आसतलें म्हूण कोडीत करूंक लायला. फुडल्या आयताराच्या मिसाची मांडावळ करूंक व्हडलें बाट 2 6:30 वाजता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स 8 वाजता, ऑल्टर सर्वर्स 9:15 वाजता, व्हडलें बाट 2 10:30 वाजता, पसरें बाट 5:30 वाजता. आमकां डोनेशन्स मेवल्यात. जेराल्ड डिसोजा दोंद्रे 1,000, जेसिका डिसोजा दोंद्रे 3,000. तुमच्या उदारपणा पासत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचे इश्टानो, वदी करून तरणाट्यानो, तुमकां पळोवन आमी खरेंच खुशाल. आमकां खुशालकाय भोगता कारण आमी तुमच्या घरा आयिल्ले आनी तुमकां सांगलें येयात
ह्या मिसाक आनी तुमी वांटो घेतला म्हूण आमच्या उतराक पाडो दिलो म्हूण तुमकां देव बरें करूं म्हणटा देवाचो आशिर्वाद मागता. आतां मीस जाल्या उपरांत शेवटाचें गायन चलता आसतना तुमी सगल्यांनी भायर वेचें, कारण आमी सगलीं तरणाटीं जीं कोण आसात मुखार आसात आनी भायल्यान जीं म्हाका दिश्टी पडटात वो बाजूनी आसात तांणी सगल्यांनी येवचें. आमी एक फोटो मागतले, त्या मागीर आमी हॉलांत वेतले, तुमकां बारीकशी च्या वाजतली, त्या मागीर आमचें सेशन सुरू जातलें. रोखडेंच काबार करतले म्हणटच हांव मागतलो जे परी ज्या मोगान तुमी हांगासर मिसाचे भेटेक आयल्यात तेच मोगान फिरगोजेच्या वावराकूय येयात. आनी तेच परी आतां तुमचे पासत एक स्मॉल धाकटें सेशन आसा जें आमचो डिरेक्टर, युथाचो डिरेक्टर तो दितलो, ताची टीम आसा. म्हणटच तुमी तातूंत वांटो घेयात आनी आमची खुशालकाय वांटो घेयात म्हूण मागता. निमणो आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सॉरी बसूया, पादविकार 2 उतरां उलोवंक सोदता. मोगाळ बाबा भयणानो, तरणाट्यांक पळोवन खऱ्यांनीच खुशाल जाता. न्हय फकत आयज आयल्यान देखून पूण आख्खें वर्सभर बरो वावर थंय करतात. ह्या वर्सा कॉर्डिनेटर रियोडन हांगासर आसा तो, आनी वायस कॉर्डिनेटर हो एसिस्टंट कॉर्डिनेटर वेलन, मातसो उबो रावचो वेलन. आनी गेल्ल्या वर्सा आमचे कॉर्डिनेटर आहले सारा उबे रावता, मिकेलीन ना दिसता म्हाका, आवट ऑफ स्टेट. करीत भाशेन हांकां तुमी आदार दिवचो, पूण पोरूय बरी भाशेन वावर केला आनी खऱ्यांनीच जिवाक बरें दिसतालें. आमची तरणाटीं फिरगोजेच्या वावरान स्पिरिच्युअल एक्टिविटीज, पास्टरल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज इनवॉल्व जाल्यान आनी भावार्थूय पुरगटला. ह्या वर्सा तुमी भावार्थान वाडची आनी भावार्थ पुरगटचो हें आमचें आवडे. तुमकां आमी बरें मागता. खेरीत आमचे दिनवास फादर ब्लेज लोबो डिरेक्टर तो बिजी आसता तरी आसतना आमच्या उल्याक ताणें ओय म्हटलें, मिसाची भेट भेटयली आनी आतांय जायतो वेळ तो आमचे बरोबर रावतलो. ताका आनी ताचे टिमीक आमी दिनवासता. एक तुमी पळयलां न्हू, थोडी फावटी आमची भाड्याक घरां दितात तेन्ना लोक आतां दिवपाक सोदना. कित्याक लागून? रावले म्हणटच वचोंक सोदनात न्हू. आतां पावस पडला, ओके, पादेगार पातकूर भायर गेले जाल्यार गॅरेजीचो कापजो करून नाकात. ओके, सगळीं बोल्ल्यात, सायकली मोटरसायकल सगळ्यो भितर बोल्ल्यात आनी आमचीं वाहनां भायर दोचचीं पडटात. ती गॅरेज चर्च स्टाफ वा पाद्रींक ते मातशें सांबाळचें. कित्याक ना जाल्यार आमी खूंय गेले समजुया आमीच ब्लॉक जावन उरतात आनी दुसऱ्याकूय आमी ब्लॉक करता. मातशी चोताय तुजी. हॅव अ गूड डे. हांव मागतलो ह्या वेळार सगळ्या तरणाट्यांनी उबें रावचें. भायर आसात जाल्यार थंयसरूय उबें रावचें. सगळीं उबीं रावात, कारण आमी आतां प्लेज म्हणटले आनी हांव मागतलो तुमचो उजवो हात पास्काचे वातीर सरशी फाटयात हे परी आनी मागीर ताच्या फाटल्यान तुमी प्लेज म्हणची. ह्या वेळार खेरीत भशेन तरणाटीं ही भासावणी करतना आमी तांचे पासत मागुया तांणी ही भासावणेची उतरां आपलीं करूंक आनी आपलें योगदान, आपलो आदार ही फिरगोजेक दिवंक आनी फिरगोजेचो वावर फुडें व्हरूंक तांचे पासत मागुया. ती ही उतरां म्हणटा पळय तेन्ना आमी तांचे पासत मागुया. हांव मागता सगल्या फिरगोज तरणाट्यांनी आपलो उजवो हात मुखार उबारून दवरचो आनी म्हजे फाटल्यान म्हणचें. मोगाला जेजू, मोगाला जेजू, आमचे तरणाटपण, आमचे तरणाटपण, तुजें एक तुजें एक खेरीत देणें आमकां, खेरीत देणें आमकां.
ह्या तरणाट्या जिवितान ह्या तरणाट्या जिवितान जायती तांक जायती तांक तुवें आमकां तुवें आमकां फावो केल्या फावो केल्या आमचे आवय बापूय आमचे आवय बापूय भाव भयण भाव भयण इश्टा वरवीं इश्टां वरवीं जायती खुशालकाय जायती खुशालकाय आमकां फावो केल्या आमकां फावो केल्या आमच्या 2 दिसांतावन आमच्या जोल्म दिसांतावन आयज पर्यान आयज पर्यान आमची एकानेक आमची एकानेक जिविताची घोडी जिविताची गोडी तुजे व्हड तुजें व्हड देणें आमकां देणें आमकां जेजू जेजू ह्या नव्या वर्सांत ह्या नव्या वर्सांत सगळ्या तुज्या सगळ्या तुज्या बरेपणा खातीर बरेपणा खातीर तुजे उपकार आठवयता तुजे उपकार आठवयता तेच बरोबर तेच बरोबर आमचे कोश्ट आमचे कोश्ट आडकोळी आडकोळी त्याग त्याग आमची सपनां आमची सपनां आमी तुजे तुजे आदीन करता आदीन करता आमकां दिल्ल्या आमकां दिल्ल्या देण्या वरवीं देण्या वरवीं तुज्या मोळ्यान तुज्या मोळ्यान बरे वावरादी जावन बरे वावराटी जावन बागीवंतपणान बागीवंतपणान खुशालकायेन खुशालकायेन उदार मनान उदार मनान एकचारान एकचारान सुबां फळां दिवंक सुबां फळां दिवंक आमी आवडेता आमी आवडेता जेजू जेजू ह्या आमच्या कार्यांत ह्या आमच्या कार्यांत तुजो सांगात तुजो सांगात आमकां दी आमकां दी आनी ह्या आख्ख्या वर्सांत आनी ह्या आख्ख्या वर्सांत आमच्या वडिलां खाल आमच्या वडिलां काल एकामेकाच्या सहकारान एकामेकाच्या सहकारान स्वर्गीचे राज स्वर्गीचे राज बांदूंक होच आमचो हेतू जावं होच आमचो हेतू जावं आमेन आमेन. म्हाका खेत खुशालकाय भोगता पादिकारान पातकुरान आमकां येवकार दिला आनी आमकां आनीक एक खुशालकायेचें कारण वी आर व्हेरी हॅपी टू बी हियर. आयज ह्या वर्साचे आमी DYC डायसिजन यूथ सेंटर वी बिगीन आवर फर्स्ट यूथ फॉर्मेशन प्रोग्राम पॅरिश यूथ फॉर्मेशन प्रोग्राम विथ तालिगांव पॅरिश एंड वी वील हॅव अ डायसिजन यूथ डे इन तालिगांव इटसेल्फ इन डिसेंबर आनी पिलग्रीम क्रॉसूय परत ह्याच तुमचे फिरगोजेन शेवटाक येतलो. सो तरी ही तरणाट्यांचो वावर बरे भाशेन जावंक आनी आय हॅव सीन मोर एंड मोर यूथ इन दीस पॅरिश यूथ. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजू क्रिस्तान रिगूंक त्याच क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मागणे सांत मिगेलीक सांत मिगेल महाबोडग्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतीपणी मागता आनी तूं सतीच्या दरबाराच्या घुमरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक हेमपणान लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक चलपतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया R10 जेजू भाशेन पान 170 R10 पेज 179. Gesù,